आमच्या चौथ्या दिसाचो विशय गोरेब्यांत बोगसण्याचें देणें. देव काकुत्सार आनी दयाळ, आनी देव आमकां बोगशिता जाल्यार आमी एकामेकाक आमच्यो ल्हान ल्हान अस्कोतायो आमी बोगसूंक फावो. जेजून आमकां कांय बरें मागणें शिकयलां. सायबा, आमची पातकां बोगोस जे परी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तर आयज आमी हेंच नियाळुया आनी आमकां आमचे बाराबर जियेतल्यांक, आमच्या मोगाच्या गोरेब्याच्या वांगड्यांक बोगसूंक कृपा आनी गोठाय आमी मागुया. ह्या मिसाचे इंतेसांव फामिलीक बरी भलायकी मागोवंक भेटयता सोकोरो आनी साबिना सिक्वेरा पारोडा. याज्ञिकाक येवकार दितना आमी सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया. Toca por su modo
sasna Bapa Putra Katnya Undun moy mangsasna Bapa Putra Katnya Undun moy mangsasna सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता आनी माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाचे भेटयेंत वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो सगल्यांक तुमकां मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनान भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आज नोवेनाच्या 4थ्या दिसाचो विशय गोराबो बोगसण्याचें देणी. हे नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानेवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणी अणभवूंक आमकां नमुनो. आमच्या कुटुंबांनी कितेंय वयर सकयल जाता तेन्ना अदीक करून समजणेक चुकता तेन्ना आमी एकामेकाच्यो ल्हान बोट चुकी बोगसूंक ह्या मिसांत कुरपा आनी काळजा मनाचेर उजवाड घाल म्हूण मागुया. मोगाड बाबा भयणीनो ही मुख्य कल्पना आमच्या मुखार दवरून आमच्या काळजांत मनान घडोवन आमचे गोरबे मोगाचे आनी बोगसण्याचे गोरबे जावंक ही कृपा ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया. केल्ल्या पातकांचो उगडास करून देवाचें आनी पेल्याचें बोगसणी आमी मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Amen. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदांच संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
दानियल प्रभातेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रांक जल्माक आयली तेतून तावन दिसती पडूंक ना तसलो तळमळ्यांचो काल येवचो आसा. तो काल येतोच तुजे पोरजेक मुणगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. प्रिथिवीचे धुलींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंतरोळा वेल्या पोरजोळा पोरी आनी खूब जाणां प्रमाणीकपणान चलूंक शिकयलां तीं नोकेत्रां पोरी. सासणाच्या सासणांक लोकलोकतलीं. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र, मोजें दारजोणें. तुजेच आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्ताय सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुजे विस्वास भक्ताक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोद्दी आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. हेब्रेवांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकनात तसले योद्न परतून परतून समर्पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव तांच्या पांयां तोडा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटूच आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणांक ताणें सोपूर्ण केली. सर्व पातकाचें बोगसणें मेळ्ळें म्हणटूच तांचे खातीर आनीक भेटोवण्यो करच्यो गरज ना. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sobiesporok, soy, 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 soy. Sobiesporok, soy, 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 soy. Sobiesporok, soy, soy. Soy, soy, sobiesporok, soy, soy. Guri baboy, goshi sokli. Soren water, raulia. Sobit, sobit, sobiesporok, soy, 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 soy. Sobiesporok, soy, 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 soy. Sobiesporok, soy, soy. Soy, soy, sobiesporok, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर काळोख पडटलो
आनी चोंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नखेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी अंतरोळार आसात त्यो सोक्ती कोलकोलतल्यो आनी तेन्ना व्हडले पोदवेन आनी दोबाज्यान कुपांचेर येतोल्या मनशाच्या पुताक सगळो लोक देखतलो आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्यान पृथ्वीचे एके शिमेर तावन स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यान आसतल्या आपणे विचलोल्यांक झुमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वोपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो बागोवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारा मुरयांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगळें घडल्या बगोर ही संसोद अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोदतलीं पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरचीं नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावन आनी कोणाकूच स्वर्गीच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वगानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावां भयणीनो, एक गोराबाव जंय आवय बापूय आनी 8 भुरगीं. बापूय आदवोगादाचें काम करतालो आनी आवय गोरकान. भुरगीं बरीं पूण तांचो एकलो भुरगो मातशें दुसरे भाशेचो न्हय, पूण बापूय ताका दुसरेच नदरेन पळयतालो आनी खेळटालो. जायते पावटी बोबाट मारतालो, जायते पावटी वायट उतरां थापतालो, थापटायतालो. आनीक ताकाच कित्याक ओडटा काय, धाकटुलें कितें मिस्टेक जाली जाल्यार रोखडोच बोबाट कोत्तालो. एक जुईज कसो, आदवोगाद न्हय, जुईज कसो. आनीक जायते पावटी हो भुरगो रडटालो, मागीर सोरशीं वेतालो. आनी एका दिसा मायन आपल्या पुतीचे पांय पडोवन ताचे ताई मागलें, विचारलें कित्याक तूं त्या भुरग्याक ते भाशेन कोत्ताय. आनी पांय पडून तो केन्नाच सुदरचो ना, तो कित्याकूच उपकारो ना, हांव नको कित्याक करचें तें. असल्या उतरांनी हांव जाणा ताचे तोच कोत. शिंगपान घडये तोच कोत आसत, पूण दुसरे वाटेन जायते गूण ताका आसात. तो चुकता, पूण सगळ्या वेळार तूं ताचेर फकत फॉर्मण मारताय, जुईज कसो. तुवें केन्नाच ताका बोक्षून आनी मोगान ताका केन्नाच तुवें वेंग मारल्या. दुसरे पावटी कितें घडल्या उपरांत ताणें आपल्या पुताक सांगलें, वेंग मारली आनी बोक्षिलो. आपले पत्नीचें आयकून जें करचें आसलें तें ताणें केलें. आनी उतरां बोगसोन्याची मोगाची वेंग म्हणल्यार ताचो आख्खो संवसार बदल्लो. हें गोराब्यान घडलें. आख्खोच ताचो संवसार बदल्लो. बरो बुको सांग पावलो, शिकपान हुशार, दुसऱ्या कामांनी हुशार तो सांग पावलो. जायते पावटी अशेंच आमच्या गोराब्यांनी घडटा. आमी तांचे टॅलंट, तांचें बरेंपण कितें आसा तें आमी नकडो जाणो जावंक सोदिना, फकत तांचेर फॉर्मूळ मारता. उगडास करुया उत्पत्तीच्या पुस्तकांत. जेन्ना देवान आदमांक रचलो आनी तो एकलोच आसा म्हणून ताका एक सांगातीन रचली, कशी ताचें बोर काडलें आनी ताका जीव घातलो आनी ताका हाडून ताचें सोरशें
आदामाक दाखयली आनी तिका पळयल्या उपरांत म्हज्या आडाचें आड म्हज्या मांसाचें मांस उदगारलो. खरेंच एका गरोब्यान कितें आमी आनी आमची भुरगीं आवय बापूय एकामेकाच्या आडाचें मांसाचें जिवीत तांचें एकूच आड एकूच मांस एकूच गूण जायते भाशेन जायते पावटी चिंतप एके भाशेचें. जायते आमी चुकता कित्याक आमी मांस म्हणल्यार ओस्कोत. वी आर ऑल ह्युमन्स. आमी ओस्कोत म्हणटूच आमकां गोराब्यान पयले सुवातेर बोगसोन्याची गरज. आनी त्या पासत बागेंत लोक आपल्या 23व्या आवेस्परांत जेन्ना जेजू कुर्सार उमकळटालो जेजून मागणें केलें बापाक, बापा तांकां बोगोस ते नकळो कित्याक कोत्तात ते. बापा तांकां बोगोस ते नकळो कित्याक कोत्तात ते आनी कित्याक कोत्तात ते कित्याक ते मनीस ते वस्कोत. जेजून हे मनशा कुळाची वस्कोताय ओळखून घेतली आनीक आपल्या बापा थंय मागलें बोगसोनेन तांचे पासत. आनी पासत हेब्रेवांत बरोवन आमकां आयकोंक मेळ्ळां. कितें मेळ्ळां की जेजू येवचे आदीं देवस्थानांनी आनी देव मंदिरांत जायते सॅक्रिफायसीस योद्न भेटयतालेत पातकां खातीर, पूण केन्नाच तांची पातकां बोगसो नासलीं. जेजून आपल्या जिविताचो एकच पावट योद्न केलो आनी सगल्यांक पातकांचें फारीकपण ताणें फारीक केलें. आनी पासत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. शुभ वर्तमानांत जेजू जेन्ना आपले पदवेन आनी मोहिमेन येतलो कुपांनी तो येतलो कितें करूंक, कित्याक आपले पोरचेक आपल्या भावार्थ्यांक तो एकठांय करूंक येतलो. जो मनीस म्हजेर विस्वास दवरतात मरतात केन्नाच मरचो ना पूण सस्तांक जियेतलो असल्यांक सगल्यांक एकठांय करूंक तो कुपांचेर येतलो आपले पदवेन आनी मोहिमेन. टू एर इज ह्युमन टू फॉरगिव इज डिवायन अशें म्हणलेलें आसा. म्हणटूच एक पातक करप म्हणल्यार मनशाड पूण पातक बोगसप म्हणल्यार दैवीक. व्हडपण थिंगा व्हडपण आनी व्हडपण तुंयच आसा. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता आमी देवा भाशेन. जेजू थंय फारिसेव झगडटात तुज्यान पातकां कशीं बोगसूंक जातात, तुका कसली पदवी आसा. देवान आमकां सगल्यांक असली पदवी दिल्ली आसा एकामेकाक बोगसूंक. आनी आयच्या विशयाचो विशय जावन आसा गोराबो बोगसोन्याचें देणें. बोगसोन म्हणल्यार एक देणें. कोणाकूच तें फावो न्हय, कोणाकूच तें फावो. तूं बोगसोन मागलें जाल्यार तुका दिलें जाल्यार तें देणें तुका न्हय न्हीत. म्हणटूच आमचे गोराबे असले बोगसोन्याचे गोराबे जावंक आयज केरीत भाशेन वाचपां आनी आयचो विशय आमकां उलो करता. आनी आमचे गोराबे खरेंच बोगसोन्याचे जावंक आमचे गोराबे दैवीक गोराबे जावंक पावतेरेत. पाद्र आग्नेल जोरितोर आपल्या जिवितांत बोगसोन्याचो मनीस कसो जियेलो, कित्याक पयले सुवातेर ताणें आपल्या गोराब्यांत हें बोगसोन्याचें मन ताणें अनुभवलें आपल्या गोराब्यांत. आनी ते पासत तेच पाद्र आग्नेलाक तुवें रायतुच्या सेमिनारींत ओत्मीक गुरू कसो ताका नेमलो तेन्ना सगळे भुरगे ताचे सरशीं वेतालेत. दुसरे प्रोफेसर जायते आसलेत पूण ताचे सरशीं कितें करूंक आपली पातकां बोगसून घेवंक कुमसार करूंक. आनी तो जाण आसलो सगळ्यांची काळजां आनी काळजां जिखून तो घेतलो कित्याक बोगसोन्याचें मौन ताच्या जिवितांत आसलें हेंच ताका दिसतालें. आनी जेन्ना गांवांनी प्रवचन करूंक शर्मा सांगूंक वेतालो अशें आमी आयकलां. कोणाक उतरांनी ताका शर्मा सांगतालो पूण कुमसारांक गेलो जाल्यार सगळींच तुजी पातकां ताणें बोगसून काडलीं दोयाड आनी मोवाड काळजाचो. मोगाड बाबा म्हणिदो आयज जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता आमच्या गोराब्यांचेर नदर मारूया. आमचे गोराबे खरेंच बोगसोन्याच्या देण्यांनी भरलेले बोगसोन्याच्या मोगान भरलेले गोराबे जावंक आयच्या दिसा ही कृपा ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया.
सगळीं उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ आमी आतां उच्चारुया. सतमंत देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेन संभवलो, आंकवार मारी थांव म्हणून जल्मलो, पोंस पिलाता कावलो आनी कोश्ट सुचले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांत तो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय तांणी जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र चोवीक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसुणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाड बाबा भयणींनो, थोडींच मागणी सगळ्या बापाक उबारून मागुया. आमचे गोराबे देवाच्या आनी एकामेकाच्या बोगसुण्यांत भरलेले गोराबे जावंक. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, आमच्या आर्चिबीस आनी इगोर्जेचे हेर फुडाऱ्यांक ह्या मारेकार महामारीच्या काळार गोठाय आनी काळजीदारपण दिवंक आनी तांकां पवित्र सोबेक फावो ते परी चलोवंक तांकां जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलीच ओतोर करिनासतना आनी कायद्या प्रमाणे वेगवेगळ्या समुदायांची सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाची कृपा आनी उजवाड फावो जावं म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. कोविडाच्या झुजाऱ्या पासत ती आपणाकूच विसरून हे पिडे आड वावुरतात, तांकां गोठाय आनी काळजीदारपण फावो जावं आनी तांचे सगळे प्रयत्न सुफोल जावं. तांचे सेवे वरवीं जायत्या जाणांचो जीव वाटवला. तांकां सोबार आशिर्वादान भरूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. क्रिस्ती गोरब्यां खातीर ताणें नाजारेच्या पवित्र गोरब्याची देख घेवन आपलो गोराबो शांतीचो मोगाचो सेवे चाकरेचो करूं म्हूण देवाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमी हांगा एकठांय जाल्ल्या पासत देवान आमकां कुडी आत्म्याची देणी फावो करूंक आनी आमच्या जिवितान क्रिस्ताचें बोगसणें अणभवूंक आनी आमचेर चुकलेल्यांक बोगसूंक आमकां कृपा दिवून देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. पाप साहेबान रोमा शारांत बिस्माची परिशद जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचे राज परगतचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशद पवित्र आत्म्याच्या बळान यशस्वी जाव म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. बो मोगाड बापा, हीं थोडीच मागणी जावन आसात आमच्या काळजांतले उद्गार जे तुजे मुखार आमी दवरल्यात, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी गरज ते आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Ishvara,
आमच्या बाबा भयणीन भशेन तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मारून घेवंक. मोगाड बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशा आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काडे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारी तावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांत पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व लोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, क्रॉस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदियांनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचाळ्ळी. ताणें ओडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोलें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोठ पोरगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोद्धारा आमची सोड बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोमडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाड बाबा भणिदो जेजून शिकयलेले सगळी सुंदर मागण्यो करून सगळ्या बापा कुलो मारून इस्कुर्पा आमी मागुया की आमच्या घोराब्या बोगसण्याच्या देण्यान भरलेले घोराबे जावंक म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुरय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोणान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेडे तो संवसारचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेडे तो संवसारचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेडे तो संवसारचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शरीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तेकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी कुमयन्याव घेवंक सोदतल्यांनी आसा थंयसरूच उबी रावची आमची याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो तुमच्या जाग्यार येतली आनी कुमयन्याव घेतूच तुमी बसची म्हणटूच आमकांय गमतलें कोणाक कुमयन्याव दिवपाचो वो दिवपाचो न्हय तो कुमयन्याव घेवंक सोदतात ती मातशें उबी रावता
जेजूक आमच्या काळजांनी आमी घेतलेलो आसा. एक गळीभर इश्टानो आमचे दोळे बंद करून काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं मागुया, गोठाय मागुया. बोगसोणें घेवंक आनी दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय एक गळीभर ओगी रावन जेजू लागीं मागुया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कार वलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. तुमकां सगल्यांक मोगाच्या इश्टनो माई मोगाचो येवकार आमी ह्या पिलारच्या दोंगरार दिता. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना पाद्राग्नेलाचे मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज घडी आमी इश्टनो देवान दिलेल्या देण्या खातीर देवाक दिन वासूंक आयल्या. आयज घडी आमी इश्टनो आमची इंतेसांवां, आमची दुयेंसां, आमच्या जिवितांत आयिल्लें सगळें आमी घेवन आयिल्लीं आसा. इश्टनो आमचो भावार्थ मजबूत करुया. कित्याक जेजूची उतरां ती तुज्या भावार्था प्रमाणें तुका तारण मेळटलें. आनी जितलो आमचो भावार्थ तितलीच आमकां पिकोवणी मेळटली. म्हणटूच भावार्थान मागलेलें मागणें देव जरूर आयकता. ही शिकवण आयज फ्रांसीस रॉड्रिगीस सान पेद्रो रिबांदरतान सांगूंक लायता. म्हाका बोन कॅन्सर जावन हांव 4.5 म्हयने हॉस्पिटलांत आसलो. म्हज्यान हालूंक दोलूंक जायनासलें. आमी सगळीं व्हड बोक्त मानेवंत आग्नेलाची. हॉस्पिटलांत देखून हांवें दिसपोटी नोवेनाचें मागणें सुरू केलें. म्हजी भयण पिलार येवन म्हजे पासत मागताली. म्हाका टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलांत मुंबयांत रिफर केलो. थंय दोतोरांनी सांगलें 10 लाख कोर्स जातलो, पूण बरो जातलो म्हूण कांयच गॅरंटी दिवंक ना. आमी परतून गोंया आयलीं. पूण म्हजो बोरवोसो आनी भावार्थ आमच्या आस्कार्या मानेवंत आग्नेलाचेर धरून आमी मागणें बंद करूंक ना. 2 फावट तरी म्हाका पिडेस्तांची मागणी संतेसांव हो संस्कार दिलो. जायते फावट भावार्थान मानेवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान घालून हांव पियेतालो. आतां 7 वर्सां उपरांत हांव म्हजो रुटीन चॅकअप करूंक गेल्लो तेन्ना सगळे दोतोर अजाप जाले. बोन कॅन्सर कांयच ना म्हूण सांगूंक लागले. आतां दोर ब्रेस्ताराक आनी अदीक करून ह्या नोवेनाच्या दिसांनी हांव पिलार येता. देवाक दिन वासूंक आनी मानेवंत आग्नेलाक बेगीनूच साताचो मान फावो जावं म्हूण मागूंक. हय मोगाचे इश्टानो, बोन कॅन्सर जाल्लो ह्या मनशाक पूण भावार्थान देवाचेर भावार्थ धरून ताणें मागलें देखून देवान ताची मागणी आयकली. आयज घडी तूंय तुजी इंतेसांवां, तुजे आवंडे, तुजे प्रश्न, तुजी दुयेंसां, तुज्यो गरजो, जावं त्या भुरग्याच्या देण्याची, जावं ती सर्विसेची, जावं ती एका घराची, जावं ती जिविताची सांगतनीची, ही सगळ्यो गरजो आवंडी हे प्रश्न ही दुयेंसां इश्टानो आमी एकठांय करुया. आनी भावार्थान पाद्राग्नेलाच्या मुजतीन देवाच्या हातान घालून आमी सगळीं उबी रावन त्या पाद्राग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणें.
सोर पदवेदार देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता तशें जाता मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग एक खुणा खोशी फावो कोर म्हूण विनयता मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे उगणीत काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोडणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. इश्टनो पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया एवांजेल रोजार आमी जी दुयेंत आसात आमच्या घरांनी आमची बाबा भयणां आमची आवय बापूय जी दुयेंत आसात जाणें तांचे पासत मागूंक लायिल्लीं आसात हे वेळार गरी आमकां जायतीं जाणां टीव्हीचेर वो युट्यूबाचेर पळयतात. इश्टनो ह्या मागण्यांत आमी तुमचे पासत पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन मागता देवान तुमकां पेकोवणी फावो केल्यार पुरो म्हणून ह्या पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ही आमच्या पिडेवंत भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय ओतम्यांचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमूग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तूं जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Sana